पेड्डा वार्का रेल्वेचे दोंगर उद्ध्वस्त जाल्यात। बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगशान वास्कोचो सरपंच आणि पंच वांगड्यांक बरोबर घेवन सुवातेची पळोवणी केली। सँड ड्युनाचे आसा तशे रिस्टोरेशन करतले अशें ताणें सांगले। पळयात। फ्लायिंग स्क्वॉडाचे म्हणणे, पुराय इन्क्वायरी जाले बगर रिस्टोर करपाक दिवचे नात। ताचेर आयकात वेंझीची प्रतिक्रिया। GRP जी आहा ती आखी गोंयच GRP वी आर इफेक्टिंग विथ गुड 20-25% विच आय हॅव ऑलवेज सेड। सो जेन्ना आम जर तरी बिजनेस फ्रेंडली हें कोताय जाल्यार आम एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रमोट करपा जाय। सँड ड्युन्स कातोन कितें करतले मागीर आमी? ते उरले ते सँड ड्युन्स प्रोटेक्ट करपा जाय। आनी सँड ड्युन्स जनरली इज अ नॅचरल फिनोमेनन। तो परत जाता, वाऱ्याचे परत जाता, पूण हे जाग्यार तो परत जावपा ना। दिस इज नॉट अ प्लेस की वाऱ्याचे परत तो सँड ड्यून फॉर्म जातलो ना। जरी तो सँड ड्यून सकयल खंय आसलो जाल्यार तो वाऱ्याचे परत फॉर्म जाता आशिल्लो, हिंग जायना। सो आय थिंक वी हॅव टू रिस्टोर दीस, वी हॅव टू कलेक्टिवली नाव कम अप विथ सोल्युशन्स। आनी बियोंड फायट ना, बिकॉज आवर इंटेंशन इज क्लियर। आमकां पयलीं फोटोग्राफ आहे, आतां फोटोग्राफ आहे, आनी रिस्टोर करता तेन्ना मानाय जाल्यार मानाय घालून वी वील रिस्टोर। सो आय थिंक दीस इज द ओनली इंटेंशन्स। फाल्यां जर तर मुखावेल कितें जाता तर वी टुगेदर हॅव टू। फ्लायिंग स्क्वॉड इज वन ऑफ द मेजर कंट्रिब्युटर टू द डिजास्टर इन गोवा। I have said this time to time even in the assembly. हे असली फ्लायिंग स्क्वॉड आहा म्हणून आज गोंय पाड जाल्लें। कित्याक जे जाग्यार फिलिंग करतात ते जाग्यार फ्लायिंग स्क्वॉड येवन कांय बरें करना। तो हे फ्लायिंग स्क्वॉडाक पयलीं दवरपा जाय विचारपाक तुमकां कायद कोण शिकयलाय काय म्हणून, आनी तूं कोण काय म्हणून सजेशन दिवपाक। आनी तागे नांव हाडून मुगो दी, आय वील टेक हिम पर्सनली हू एवर हेज टोल्ड अशें करपा जायना तशें करपा जायना। तूं लिगल एडवायस दिवपा आहा हिंगा, वो तूं फ्लायिंग स्क्वॉड दिवपा, तूं कोण सांगपाक? म्हाका ते ड्युटी आज कोण आसलो तेगे नांव दियाय आनी हांव चोयता हो फ्लायिंग स्क्वॉड म्हाका बरोवन दित जाल्यार। गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली।